आणि आता खबरो विस्तारान 4 वर्साच्या कारकिर्दीत प्रधानमंत्र्यान 41 ट्रिपी 52 देशांत केल्ल्यो आसा। हाचो पुराय खर्च 355 करोड 30 लाख 38,435 रुपया जाल्लो आसा। म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे नाव गिनीस पुस्तकात नोंद करचे म्हूण गोंय काँग्रेसीन मागणी केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। To suggest the name of our Prime Minister Sri Narendra Modi to be added in the Guinness World of Records book. आमचो जो देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा बाब नरेंद्र मोदी हेजें नांव गिनीस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डान एड जावचे म्हणून आयज आमी मागणी करता। आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड सेट केल्लो आसा, जेणे 41 ट्रिप्स टू 52 कंट्रीज हेजे 4 वर्साच्या टेन्युअरान त्यांनी कंप्लीट केलेले आसा। आणि हे 4 वर्सान जी त्यांनी 41 ट्रिप्स टू 52 कंट्रीजान जी त्यांनी घेतलेली आसा गेल्लो आसा, हेजो जो टोटल एक्सपेंडिचर जो त्याने पब्लीक मनीचो जो एक्सपेंडिचर केल्लो आसा तो एक फिगर जावन आसा रुपीज 355 crores 30 lakhs 38,465। आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी रिक्वेस्ट करता गिनीस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुका कडेन, कित्याक तेणें बेगीच्या बेगीन आमचे प्रायम मिनिस्टरचें नांव इन्क्लूड करचें। आनी तेच्या लागून गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एज अ स्पोक्सपर्सन हांवें एक लेटर केल्लेलें आसा गिनीस वर्ल्ड बुक रिकॉर्डाक, आनी आमी ऑलरेडी ताका रजिस्टर रेडी करून धाडलेलें आसा। आनी तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा कित्याक आमचे प्रायम मिनिस्टरचें नांव इन्क्लूड करचें। कित्याक तेंचें ऑफिस आसा ते लंडनाक आसा, UK युनायटेड किंगडमाक। हे सगळे आमी तांकां बरोवन धाडलेले आसा कितें जाता तितले बेगीन आमचे प्रायम मिनिस्टर नांव इन्क्लूड करचें म्हणून।